एकोणीसशे 94 शिवसेनेन हो शिवाजीचो पुतळो त्या टायमाचेर बिचोली तालुका सतीश गांवकर तेन्ना तालुका प्रमुख आसलो, हांव जिल्हा प्रमुख आसलो. त्या टायमाचेर शिवसैनिकांनी हो त्या टायमाचेर सरकाराक विरोध करून पासून आमी हो शिवसेनेचो शिवाजीचो पुतळो उबो केल्लो. आनी आयज ही राज्याभिशेकाचो हो आयज सुवाळो शिवसेना गोवा राज्यातर्फे आनी खास करून डिचोली तालुक्यातर्फे आमचे डिचोली तालुका प्रमुख अनिल नायक हांगा उपस्थित आहा, आमचे सचिव शिवसेनेचे काशीनाथ मयेकर, तसे इतर सगळे शिवसैनिक, बाकीचे आमचे सगळे शिवप्रेमी हांगा उपस्थित आहा. ह्या आयच्या ह्या राज्याभिशेकाच्या दिवसा आमी अशें ठरयल्लें आहा की आता रोखडोच 19 तारखेक आमचो शिवसेनेचो स्थापना दिवस आहा. त्या अनुशंगान मोठो कार्यक्रम आमी आतां गोंयांत साजरो करतात आनी हे शिवाजी महाराजाचे विचार आहा आनी बाळासाहेबाचे जे विचार आहा ते फुडें व्हरपाचो शिवसेनेचो आमचो प्रयत्न आसा. नमस्कार. आज 6 जून छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आज राज्याभिषेक सोहळ्याचो 353 दीस आज आमी हांगासर साजरो करतात आनी मोठ्या उमेदीन गोंय राज्य शिवसेनेन आयचो हो सोहळो जो आसा साजरो केल्लो आसा. आमकां एक खंत दिसता की आमचे शिवसेनेचे राज्यप्रमुख उपेंद्र गांवकर हांचेर कालच एक प्राणघातक असो हल्लो जाल्लो आसा. ह्या हल्ल्याचो आमी निशेध करतात. ह्या हल्ल्याच्या फाटली पार्श्वभूमी जी आसा ही पार्श्वभूमी सरकारान सोदून काडली आनी जेंच्यांनी हें कृत्य केल्लेलें आसा तेंचेर खर कारवाय करची अशी आमी शिवसेनेतर्फे मागणी करतात. जे हल्लेखोर आसात तेजे कडेन आर्म कशे येयले हो प्रश्न निर्माण जाता. ते आर्म तेजे कडल्यान खंयच्यान येयले, तेजे कडेन लायसन आसलें काय ना, हिची सगळी चवकशी जी आसा पळय चवकशी पुलीस यंत्रणेन करची आनी बाब उपेंद्र गांवकर हांकां न्याय मेळोवन दिवचो अशी मागणी शिवसेनेतर्फे आमी करतात.